तुमच्या बेटी बोटी आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भुकटी नुरपे कालत्या काळसान म्हणा भेटो करका बलिदान दिसवो आयसो तुवें सांगता दिलो वरसून तुजी मात कार्या उबारली काळ सरका दिवसो भोवणी तुज्या मितमे नाटलेल्या मोगा तुझ्या बेटी भोवती आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भुकटी नुरभे कालत्या काळसान म्हणा भेटो करका बलिदान बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो. बाळूक जेजू दै मोगाळ भाऊ आणि बहिणीनो परत या सकाळी हे आलतारी बेवन ती देवा घर गांदिवंकू आमचो मोग ताचे थंय व्यक्त करूंक आणि तशेंच ताचे तान आशिर्वादीत जावंक आमी आयल्या. हें पवित्र बलिदान पेटयतना आमचे लागीं जेजू उलयतलो आनी प्रत्येक जण आयच्या दिसा सेवेच्या विशयान तो आमचे लागीं उलयतलो. न्हय खाली समजोवचें, न्हय खाली मोतीन चिंतचें, न्हय देवाचो मोग आमी खाली मोतीन करचो, तो आमच्या करण्यांनी व्यक्त करूंक आयच्या वांजेलांत आमच्या लागीं तो सांगतलो. हे मिसाचें बलिदान पेटयतना एकामेकाची सेवा करूंक आमच्या हाता पांयांक गटाय दी आनी आमच्या काळजांत तो मोग उपजय म्हणून आमी मागया. सर आमची पातकां खालतेपणी वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांगवार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत प्रार्थया. सर आमची त्या सवा प्रत्येक जण मिसाक दिल्ली त्या सवा बापा मुखार दवरया. देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा सैम ताचे पुर्विले वडविके परत ताचे पुर्विले वडविके परस वर्ते करून तुवें उबारलाय. उतरां वर्त्या मोगान आनी काकुळटीन तुवें आमची सडवण केली म्हूण उडास दर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवाण तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणयेंत तुजे कुरपेची देणी तुंस सदां काळ सांबाळून दवर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पापोस्तावन दर्याचें पैणकन पावल आनी ताचे सांगाती पामफिलियान पेरगे मुळ्ळे कडेन येवन पावले. इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुजालेमाक पाटीं गेलो. पूण ते पेरगे तावन तांचे पैण मुंदारून गेले आनी पिसिदियांतल्या आंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनगोगा भितर सण थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादाच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडून म्हणलें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकून दिवे येता. तेदवां पावल उठलो आनी लोकांक मावन रावूंक हातान गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियोवन चलतेल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलें आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. 40 वर्सां अरण्यान तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नास करून तांचे गांव ताणें इस्रायेलकारांक दायज करून दिलें. अशें 450 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामवेल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताच्या विशयान साक्ष दिवन देवान म्हणलें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले परमणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवान सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडून देवा थंय पाटी परतेल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मणयारपण आखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हणलें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय, तर आयका. म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतार हें. देवाचें उडकार.
तुजो बावलो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस पुरा सदा काल कायमाने वागंतलो. मुझी प्रीतानी नीत ताचे सोवे आस्तली. मुझ्या नावान तो जैते वोनसाईत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाव, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचे घडा. तुझी दया सर्वेस पुरा सदा काल कायमाने वागंतलो. तुझी दया सर्वेस पुरा सदा काल कायमाने वागंतलो. Alleluia, 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 alleluia. जेसू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्यांतलो प्रथम उठलेल्या. आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडल्याय. Alleluia, 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 alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जुआव परमने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणूय साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडतल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात, तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सगळ्या विशयांत हांव अशें म्हणना. हांवें विंचून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आडपाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमी सतमनशाक हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचे उतर वाकली तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, सर्ग आनी यमकोंडा मदें डिस्टन्स कितलें आसा? कितले पयस आसा सर्ग आनी यमकोंड? जेजून दिल्या वपारीन तो व्हडलो खंदक आसा म्हणून सांगला. थंय हांगा वचूंक जायना, हांगा थंय वचूंक जायना म्हणलें तसलें वपारींत जेजून सांगलें आसा त्या लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या. पूण इजाकी कितलो आसा? एकलो सांगता 1 तावण 1.5 फिटा भितर, 12 तावन 15 इंचां भितर. हांगा तावण हांगा
तुझ्या मोतीत हांव तुझ्या काळजाक. देवा विशांत जाणा जाल्ले चिंतिल्ले जायते आसात. आमकां जायतें कळीत आसा. बायबलांत हांव पवित्र पुस्तक वाचल्या वरवीं, सर्मांव आयकल्ल्या वरवीं, आनी कितें आयकलें जायतें कळीत आसा. गॅरंटी ना तातूंत सर्गाक वेचे. जेजून तो सांगलें आसा, सोमया सोमया म्हणून म्हाका उलो करतले सगळे सर्गींच्या राजाक प्रवेश जावचे ना. बघा जो कोण बापाचे खुशी करता तो. देखून हांगा आयच्या वांजेलांत भोव प्रमुख आयचो वांजेल येवचो इमिडिएटली जेजून शिसांचे पांय धुल्या उपरांत निमाणे जेवणा वेळार जेजू पांय धुता आनी ते धुवन जावन पाटी बसोवन जाल्या उपरांत मुखारसून जुवांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचे ती उतरां ही. परत्यान एक ल्हानशो असो एक कुडको तुमच्या मुखार वाचता. तो म्हणटा, कोणूच साकर आपल्या दनया प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडतल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात. सगळ्यांक गोत आसा. तुमी धाडचें तुमच्या कितें केलां तुमच्या वयर आल्यार जळूंक जायना, तुमच्या कोणाक जायना. हें तुमी जाणात, कळीत आसा. आनी उपरांत सांगता, तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार, कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. कितें करशात जाल्यार, हांव तुमचो धनी जावन, आमचो तुमचो मेस्त्री जावन, हांव तुमचो सोमी आनी सोडवणदार जावन जर हांव तुमचे पांय धुता तर तुमी धुवंक जाय. हें जेजून आयच्या वांजेलांत विवरसूचें. भाऊन आनी भयणीनो, कितलेशीं काजारां विच्छेदनाच्या वाटेर आसात. विच्छेदन जाल्यांत कितलेशे कुटुंबां फासाळ्यांत बाबाव मदें झगडी जावन कितलेशे व्याज कुडतींत आसात. कितली राष्ट्रां एकामेकाक नाश करचे पासत नवी नवी हातेरां वापरन, नवी नवी हातेरां करन आसात. आयले वर्स थोडेच दिसांनी आनी सुमा ताची उब वचना भारत आनी पाकिस्ताना मदें सगळ्यांनी जावनूच आसा. कित्याक आदी आसच्या कितल्याक चड देवा विशयान इन्फॉर्मेशन आमकां आसा. पूण एकामेकाचो मोग करूंक भोव कश्ट, एकामेकाची सेवा करूंक भोव कश्ट. काजरी जिवितांत जर सेवा ना, त्याग ना, जायना. खाली आकर्शणाच्या वयर, खाली उतरां वयर जिवीत बांदून हाडूंक जायना. हें सत. तो मोग करचो त्या सोमयान दाखयलें उतरांनी न्हय. बघा, तुकाच ल्हान कर, तुकाच खाली करच्या मुखान तुवें तुजो नीज मोग करचो. आनी आमकां हर एकल्याक त्या मोगाची गरज आसा. आनी हर एकल्याक तो मोग करूंक की सकत आसा. प्रत्येक जावन कुटुंबांत हे सैमीक जावन जाता म्हूण संगीत. एक आवय, एक चली आवय जावन बदलतना आपणाकच त्या भुरग्या पासत खाली करता. कितलेशे राती न्हीद नासतना करसिता, कितलेशे आपणाचे कश्ट न्हय मात्र आवय बापूय करता. ताच्या सगळे जिविताचें कॉन्सन्ट्रेशन आपलें आसलें आपल्या पतीनी आनी भुरग्या थंय बदलूंक आसा आनी बदलता. कितलेशा दादल्यांक हांवें पळयलां आपणाक खाली करचें नासलें. हें सैमीक रितीन जावचें. सवाल इतलेंच, हें सैमीक रितीन जावचें म्हण जाती थंय जाता. म्हण जाती करतात. कितलेश्यो म्हण जाती आसात तशें करच्यो. आमचे म्हण जाती त्या सैमाक लागून मात्र जाता की ह्या क्लियर जावन हांव विस्तार थंय करूंक. डू आय रियली चूज टू डू दॅट. थोडे फावटी मनशास्त्रांत आमी वाचता एका रितीची पिडाय येता. त्या म्हण जातींक येता ती मनशांक प्रत्येक जावन आपल्या त्या भुरग्या थंय कसलीच ओडणी ना जावची. ओडणींच ना ती एका रितीची मोतीची पिडा, एका रितीची कुडीन जावचे ते समस्या म्हणून संगीत आनी ताचे तावन वखात आसा. एका रितीचें डिप्रेशन म्हूण येत. त्या आवयक आपल्या भुरग्या थंय संपूर्ण जावन तो मोग करूंक त्याग करूंक जायना तशें तें आमकां समजता. पूण सवाल आमी एका म्हण जाती बरी मात्र खाली आमच्या लक्षांतल्यान मात्र मोग करचो की
ह्या पेल्यासोय देखून जेजून दिल्लो तो उपदेश जसो हांवें केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोग करचो म्हळ्यार त्याग करचो. भाऊ आनी भयणी, हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पाऊल आनी बार्नबास वेतात एका जाग्यान आनी एका जाग्याक, मागीर एका जाग्याक, वेगवेगळ्या जाग्यांक वेतात. जेजू विशांत परगडतात, उलयतात. गरज आसली तांकां? बिलकूल नासली. तांकां एक बरें एक घर बांदून बैले भुरग्यां सांगता सेटल जावन हांव आनी म्हजो देव पूण रवी येताय. गरज नासली वेची, पूण गेले. कितें बरें रिस्केर गेलें, तांचो जीवच रिस्केर गेलो. आयचे बरी तितले सुलाबेन पयन करूंक जायनासलें. सांग पावलू आपल्या कश्टा विशांत कोरिंथींकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत उलोवन आनी तशेंच गलातियांक बरयल्ल्या पत्रांत तो उलोवन म्हणटा 5 फावटी ताका रोतांनी मारलां. मातशें म्हळ्यार 39 टायम्स. एका जुदेवाक 40 फावटी मारूंक नासले. हेरांक मारी येत आसले, गुलामांक मारी येत आसले. हाका हो जुदेव जाल्ल्यान ताका रोमागार जाल्ल्यान रोमी नागरीक तो जावन आसलो. त्या वरवीं ताका 39 फावटी मारला. 5 फावटी म्हळ्यार 195 फावटी जाता. तो म्हणटा 3 फावटी फातरायला लागा. दर्यांत ताचें तारू फुटोवन सगळी दीस आनी रात म्हळ्यार तो दर्यांत आसलो. तशें जायते कशें जाल्यार गेलो गेलो. भाऊ आनी भयणी, पावलू बरी भजन आनी तुज्यान करूंक जावचें ना. भविश्य देव तितले आमचे ताण डिमांडी करचो ना. पूण जर हांव आनी म्हजो देव मात्र, कित्याक हांवें जायते फावटी आयकलें आसा, हांव खंयच्या रगड्याक वचना फादर, हांव आनी म्हजो देव देखून म्हजेर काही पातकाना, सॉरी. तशें म्हळ्यार तूं सेल्फ सेंटर्ड. तुजे थंय देवाचें आजारपण नांतना. तुजे थंय पातकाचो गुडोच आसा. जर तुका तुज्या भावा विशांत पडोवन वचोंक ना, तुज्या भयणी विशांत पडोवन वचोंक ना, जर ती सूख करतना तुका बोगणा तांकां हांवें तिदविजे न्ही तांचें उणेपण दाखोवच्याक देवाचो ताळो जावन तांकां शिकयचें म्हूण तुका बोगणा. तांकां बेजार जाता, ती म्हजे रागा रावतीत, मागीर दुस्मान काय येत, तें चिंतून तूं देवाचो ताळो जायनाय तर जाल्यार तुजे थंय देवाचो मोग ना. आमी जायते फावटी भितर गाय आसून बायलान मुलां पुसून बसून तो गाय सुमाजायचे म्हूण आशेवची. देव तशें करिना. तो गाय असलो ओपन करन कशें एक वैज तें ओपन करन तें नाका जाल्लें काण मागीर परत्यान शिंवता. देव तशें करूंक आशेता आनी आमकां ताची हाताळां करता. कितले जाणां आवय बापायक आपल्या भुरग्यान करची सूख दाखोवंक धैर्य आसा? सांगलें तर जाल्यार सोडून येतीत, जीवघात करतात म्हणून बेश्टायतात म्हणून भिवचे कितले आवय बापाय नात? कितलेशे आसात. आनी निमाणें खंय वचून पावता. बाबा आनी भयणी, संतोशाक शॉर्टकट ना. शांती समाधानाक मोटवी वाट ना. शांती समाधानाक तो मात्र, तो खुर्सायिल्लो जेजू मात्र वाट. तो जावन आसा जिवीत आनी दुसऱ्या रितीन जोडूंक जायना. आनी केन्ना तूं समयाच्या लागीं येताय तुका वगत वचूंक जायना. आनी एकल्या कंडेम करताय न्ही, आनी एकल्याचें मोत समजूनी दिवंक तूं वावुरताय. आनी तेन्ना तूं कितेंय तूं रिस्केर करूंक तयार आसाय. हे मिसेचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन ज्या कोणाचेर आमकां जबाबदारी आसा, आमच्याच कुटुंबांत आमकां जबाबदारी आसा, आमच्या सेसार आमकां जबाबदारी आसा, आमच्या फिरगेचेर आमकां जबाबदारी आसा. व्हडले व्हडले कुडे कातरूंक येचें नाका. पूण जें कितें देवाच्या हाजरपणान ताच्या पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन आनी कितें मागण्यांत आमकां जेजू थोड्यो संगती कळीत करता त्यो उलोवंक न्हय फर्माण मारूंक. जेजूस म्हणटा हांव आयिल्लो पातक्यांक बचाव करूंक, हांव कंडेम करूंक आयिल्लो न्ही, फर्माण दिवच्याक आयिल्लो न्ही. फर्माण दिवचें नाका. पूण समजूनचें देन ताणें आमकां दिलां. समजून दिल्या तर जाती भितर आमकां तो कुसोवंक सोडची नाका, आमच्या पासून तूं वापरचें नाका. आनी एकल्याक वापरच्या खातीर देवान ती दिल्ली. आनी एकल्या पासून वापरूंक शिकया. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घां दिवया. ताका मेसवचें कशें गे म्हणून ताणें सांगलां. कितले भागी हें तुमी पाळशात जाल्यार म्हणून. हें बागीपण ल्हान ल्हान रितीन जोडूंक आमकां शिकय सोमया. आमच्या काळजांतलें भें, अभद्रता, तात्सार मनोभाव, कितें जायत म्हणलें तसली एन्झायटी आनी एका रितीचें धड्डेपण आमचे तान काडून व्हर सोमया. सुडसुडीत कर आमकां.
एकामेकाच्या मोगांत आमची काळजां आसूया आनी अशें करूंक मेळटना फुड करूंक मेळचें कुरीस उतरांची निंदा आनी हेर रितींचो लॉस मोगान वेंगूंक आमकां शिकय कित्याक तुज्या कुर्सा विनय जिवीत आमकां ना ही आमकां आमच्या मोती तावन आमच्या काळजान ते अभ्यास करूंक आमकां फोव करसोमया आमेन. आमची बापा ओपून दिता तुका उंड्या वायला सोवे आमकां समर्पिता सुरबूस आमची बापा ओपून दिता तुका उंड्या वायला सोवे आमकां समर्पिता स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोकाळ भुरग्या तुज्या दयेन तूं स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोकाळ भुरग्या तुज्या दयेन तूं स्वीकार कर. भाऊ भयणीनो आमी बेटोवचे हे बलिदान स्वरूप विदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या केपूस जवाक सर्विस्पोर मानून घेव. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुभ निर्मळ करून तुझ्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कनवळ्यान आमकां कृपा दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया वय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो पुनोदी करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदाना सोमेन रमून ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार दळबारां सर्वेस्पोर तूं
सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेश्वराची नावे येतात आकाशे ची 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 सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगत होया सुम्याची जू आमी उंड खाता आनी एकाळ सिंतले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येवस आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लियांव सौदवो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार म्हणये देवाचे मेये संगती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. साकर दुनिया परास व्हरतो न्हय शीस मेस्त्री परास व्हरतो न्हय सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे जियेतना खंडीत जावन थोड्या मापानपणी विरोधपण कश्ट समस्यांनी कुरीस फूड करूंक मेळटलें धैर्यान फूड करूंक सोम्याचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय अशी मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्यार सोटी पुद्यो आनी महिमा तुजी सुस्नाच्या सुस्ना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परपणे आमी समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ तू जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागे सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणावरवी आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं वोकात लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गोटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. एक कळोवणी. येदोळसो मेच्या 2 तारखेर सोग याजक फावो जाल्ले वोट दांगा सक्रामेंत जाल्लो आनी दोगांची वोट बाकी आसली. 19 तारखेर 19 परवा मैसूरच्या पुष्पाश्रमाच्या फिलॉसॉफी कॉलेजींत आमच्या आनी एका ब्रदराक जेस्विन टॉम बिनॉय ताची वोट दिसतली सकाळी. आनी तशेंच 21 तारखेर 21 काटपाडींत दियोकोन मोविन डेस्मन पिरेरा हाची वोट दिसतली. ते सकाळी 9:30 वरार. देखून ह्या दोगांय नव्यान ते लावणी घेवचे तसले याजकां पासून तूं मागोवंक तुमकां विनंती करता. आमच्या फुडल्या रोडाचें काम आणखी निदवणूच आसा. देखून ह्या नव्याना वेळार आमी मागया बेगीनच जावंक. ताणें सांगिल्ल्या अवदेच्या की दोडो वेळ जालो. बाळका जेजूच्या नव्यानाक आमी तयार जावया. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूंचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करन दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर आमची ते सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचो संपूर्ण जावन मोग करून कितें आडा येता, कितें मना भेद आसा, आमच्या कुटुंबांतल्यो हर एक गरजो बाळका जेजू लागीं सांगया. आनी तशेंच आमच्या शेजारा शांतीन जियोवंक जायची मजत मागया. आमच्या शेजाऱ्यां कडेन जायते फावटी आमी दुस्मानकायेन आसता. सोडधड करून जियोवंक जाय अशी मजत आमी मेस्तांक फावो कर. आमकां तशें आमच्या शेजाऱ्यांक आमकां समजय आनी तशेंच आमच्या काळजान मोग वाडय म्हूण मागया. आमची वैयक्तीक तशेंच आमची सार्वत्रीक मागणी बाळका जेजू मुखार दवरून सांगत आमी म्हणया, हे भगवंतू जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. तशी आमची पातकां बदोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वैतंतल्यान आमकां. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू.
स्वता आमच्या मरणाच्या काळात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक स्वता स्वता सदा स्वता आमेन. देव मनीस जाल्लें वर्तन घडीत वळखून घेवन 3 पटयो मिस्तेर परगट्यान देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदीं शिवलो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियेलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सदीत स्वता सदा स्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आणि सदा स्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आयकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आयकमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तिची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ खाळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आणि इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदा आमेन. सर मेळिल्ल्या स्वरूपकारां गरगां दिवून सांगता म्हणया हे भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भितूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन साय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आणि तुजी खळणांतली दैवीक मजत सोडून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखू. तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजू बाळका